दोन विशयांक लागून आमी आजची ही प्रेस कॉन्फरन्स दवरिल्ली आसा. तातूंतलो एक विशय जो आसा तो पार्टीची प्रायमरी मेंबरशीप आनी दुसरो विशय जो आसा तो जो टॅक्सी असोसिएशनचो जो इशू चालू आसा त्या संदर्भात तो विशय आमचे सरचिटणीस दामू नायक घेतले. भारतीय जनता पार्टीची प्रायमरी मेंबरशीप संघटन पर्व हे 6 जुलयाक सुरू जाल्लें आसा. सबंद देशभर ही प्रायमरी मेंबरशीप मोठ्या उत्साहान आनी मोठ्या उमेदीन सबंद देशभर चालू आसा. त्याच प्रमाणे गोंया भितर सुद्दां 6 जुलयाक आमी सुरू केली आनी 6 जुलया नंतर मोठ्या प्रमाणात सगळी गोंयच्या दोन्ही उत्तर आनी दक्षिण जिल्ह्यांतल्या दोन्ही 40 मतदारसंघां भितर ही प्रायमरी मेंबरशीप चालू आसा. बऱ्या तरेचो रिस्पॉन्स सगळे कडेन सगळ्या मतदारसंघां भितर आसा. आनी ह्या वेळच्या मेंबरशिपीचें वैशिश्ट्य म्हणल्यार आमकां ऑनलायन मेंबरशीप आमी करतात आनी तातूंत आमकां स्वताचो फोटो घालपाक मेळटा आनी त्यामुळे तो एट्रॅक्शन हाचे यूथ जे आसा स्पेशली कॉलेज भुरगे 18 वर्सां वयले ह्या भुरग्यांक एक एट्रॅक्शन आसा आनी त्यामुळे मोठ्या प्रमाणान सगळ्या मतदारसंघां भितर ह्या आमची जी मोहीम जी आसा ही मोहीम बऱ्या तरेन सक्सेसफूल जायत आसात. आमी मोठो गाजावाजा न करता म्हणजे प्रत्येक कार्यकर्ते आपापल्या मतदारसंघातल्या आमचे कार्यकर्ते आसत वेलविशर आसत हांचे कडेन वचून प्रत्यक्ष फॉर्म भरून आनी ऑनलायन मेंबरशीप करून हें काम तेंच्यांनी सुरू केल्लें आसा. ताचो रिव्यू घेवपाक लागून आमचे कांय सिनियर कार्यकर्ते वेगवेगळ्या मतदारसंघां भितर गेले 8 दीस फिरताले आनीक सुरवातीच्या काळान थोडीशी अडचण जी टॅक्निकल एरर कारण ती ऑनलायन मेंबरशीप ही तशी पयल्या वेळारच जाताली आनी त्यामुळे थोडीशी अडचण सर्वर डावन आसप किंवा थोडे कंजशन ह्या तरेचे थोडे प्रॉब्लम सुरवातीक येताले पण आता ती सुरळीत जाल्ली आसा. वेगवेगळे ज्या तरेन एखादो इशू जर आसलो जाल्यार लगेच आमची टॅक्निकल टीम जी आसा IT टीम केंद्राची ती लगेच तातूंतल्यान सुदारणा करताली आनी बऱ्या तरेची सहकार्य हें थंय लाभलेलें आसा. अजून पर्यंत गोंया भितर सगळ्या 40 मतदारसंघ मिळून 1,80,000 म्हणजे आमचें जें टार्गेट आसा 4 लाखाचें तातूंतल्यान 1,80,000 हो काल पर्यंत आमची प्रायमरी मेंबरशीप ही पूर्ण जाल्ली आसा. आता हाच्या निमित्तान आमचे जे देशभर कन्वेनर को कन्वेनर जे आसात त्यांची व्हिजीट ही प्रत्येक स्टेटी भितर आसा आनी त्याच्या निमित्तान आमचे ऑल इंडिया को कन्वेनर अरुण चतुर्वेदी जी हे आमचे राजस्थानचे आदले स्टेटीचे अध्यक्ष आनी ते ह्या मोहिमेचे ऑल इंडियाचे को कन्वेनर आसात. ते गोंया भितर 8 तारखेर गोंयान येतात. 8 तारीख दनपारां ते गोंयान पावतले आनी 9 तारीख सांजचे ते गोंयच्यान परतून बॅक दिल्ली वयतले. आनी त्यांच्या दौऱ्याच्या निमित्तान आमी दोन्ही जिल्ह्यां भितर वेगवेगळ्या मतदारसंघाची रिव्यू घेवप कितें एक्झॅक्ट सिच्युएशन आसा आनी येणाऱ्या टप्प्या भितर आमकां कितलें तें पूर्ण करपाक जाय ह्या संदर्भातली रिव्यू बैठक हे ते घेतले. त्यामुळे ह्या संदर्भात जे आमचे वेगवेगळ्या मतदारसंघाचे प्रमुख आसात मंडळाचे अध्यक्ष आसात स्टेटीचे ऑफिस बेरर आसात तांचे कडेन ते उलयतले आनी 2 दिसाच्या दौऱ्यान संपूर्ण गोंयचो ओवरऑल रिव्यू ते घेतले. तशेंच परत आमचे ऑल इंडिया जे प्रमुख शिवराज सिंगजी चौहान एक्स मिनिस्टर आदले चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेशचे ते गोंया भितर 11 तारखेर येतात. त्यांचो अजून कितल्यांक येवप आनी कितल्यांक वचप हो टायम ठरूना पण 11 तारखेर तेंच्यांनी ह्याच निमित्तान कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करपाक लागून आनी एकंदर हांगा जी मेंबरशीप ड्रायव्ह आमी सुरू केल्ली आसा ती कितपर्यंत पावल्ली आसा हें पळोवपाक लागून ते 11 तारखेर गोंया भितर येतात.